काणी काणी कांता प्रस्तुती नमन बळगजीसू हफ्त्याळे आणि दायची दुबाई कोंकणी बरोवप्यांचो एकतार दुबाई. काणी सांग काणी सांगे व्हडली माय, काणी सांग काणी सांगे व्हडली माय. एक रैत आणि ताचे कुटुंब एका हळ्ळ्यांत एक रैत आशिल्लो. तो वर्साक 2 बेळी करतालो. मात्र नाही ताच्या गादांत साबार रांदवे फळ वस्तू, गुडांत 100 कुंकडां, गोठांत गायो, फातरांवरचे 2 पाडे, माजर, पेटे. मात्र नाही त्या घरांत दूध, दही, ताक, तूप सदांच बरो रमताले. त्या रैताक काजरी जाल्ले आनी ताच्या आंगणांत तेगा भुरगीं खेळटलीं. आता तुम्ही सण चिंतूंक पुरो, हो रैत ग्रेस्त म्हण खंडीत नाही. हो रैत दुबळांतलो दुबळो, कित्याक त्या घरांत समाधान नाशिल्लें. हाका कारण जावन आशिल्लो सोरो. रैत आशिल्ले पयशे सर्व गाडांगाक घालन सदांच सोराचे पेस्त करतालो. सोरो सड जाल्लो तो वळू बायलेक मार. हेणे भुरगीं जोरान रडतात, पप्पा मारनाका, पप्पा दामाया, मम्मीक मारनाका, तुझे पाय धरता. पूण सोरो मंडार आशिल्ल्याक ती बोबूत कळना जाली. सोरो सड जाल्ल्या तो वळू बायल भुरगीं भायर. रातीक बातेनाच्या कुडांत हांची खांपणी आनी न्हीद अशे दीस वेता वेता रैत बायले भुरग्यांक पोटाक दिनासता कश्टूंक लागलो. आतां बायल भुरगीं घर बैसळ्ळी आनी पयशिल्ल्या गांवाक वचून पावली. एक सुणी बायल तेगा भुरग्यांक घेवन कितें करूंक सकत अशें ती आवय पाद्री माद्री घर काम करून कशेंय भुरग्यांक वयर घालता. आतां भुरगीं तरणाटी जालीं, बरें शिकापी जडलीं. मोदें मोदें आवय भुरग्यांक बापायची भेट करूंक आपोवन व्हरताली. कित्याक नावाकपणी बापाय जाय म्हूण. आतां बापायन भुरग्यांच्या शिकपाक एक रुपय दिल्लो ना, तांचे कश्ट सुख पळयलोय ना. आतां बापाय ताडो जालो, ताच्या हातांत जोडी ना. आतां तुमी चिंतात गी भुरगीं बापाय कोलकातात म्हूण. वय भुरग्यांनी तांच्या सरीतीन बापाय कोलकोंक आनी पळोवंक सुरू केलें. पयलें सरू भुरग्यांनी मेळोन बापायचो सोरो सडयलो. घरांत समाधान पाटी हाडलें. कितलींगी वर्सां बेब्दो जाल्लो बापाय म्हातारे प्रायेर भूत शिकलो. भुरग्यांनी बापायक रास रास मोग दिलो. ताच्या सांगता वेळी करशिलो. ताका जाय आशिल्लें सक्कर दिलें. कित्याक ती भुरगीं पाद्री माद्रींच्या हाताखाल वाडिल्ल्यांनी रूप घेतिल्लीं. आतां सगळ्या हळसो लोक उलोवंक लागलो की कितली कश्ट आवय, कितली बरी भुरगीं बापायक राया बरी पळयतात. पूण रैत भितरले भितरच सोड सोडतालो की हांवें बायले भुरग्यां खातीर कितें सुकून ना. फकत कश्ट दूख मार दगदोनी शिवाय. पूण आज ती म्हज्या मेटांक दिवो जावंक पावली म्हूण दुका गळोवंक लागलो. ह्या काणयेची न्हीद जावन आसा. आवय बापाय कसली ती जावंक पुरो. तांकां मनान घडो बांदला का तोळ संवसाराची ग्रेस्तकाय आनी लांब आवक तुमकां मेळटले. देव बरें करूं. आज हांव एक माकड आनी कासायाची काणी सांगूंक तुमचे मुखार आयिल्ला. चडणे 10 वर्सां पयले कोडयाच्या राना लागीं वालच्या सुंदर न्हंय नेत्रावतीच्या तडी चिंटू मुलो एक, चुरुक माकड गुंड मुलो एक सकास कासाय रोवताली. दोगांय बरे इश्ट जावन आसली पूण विचित्र स्वभावाची. एक दीस चिंटू आनी गुंड खेळटाना तांकां एक बरे पिकले केळ्याचे केनबो दिसले. केळी पोलो दोगांय की बारीक कुशी जावन
तोंडान पुरो उदक कायले चिंटू म्हणालो गुंडू हांव वेगी वेगी रुकावय सोडून पुरा केली सकल हाडटा गुंडू म्हणालो जाय चिंटू तूं वयली फलां खा म्हाका सकली फलां दी चिंटू जायत म्हूण वेगी वेगी बूम बूम करू कावय सडून पावलो ताणें सगळी गोड असली फलां दोनी हातांनी गाबाक गाबाक म्हूण खाले पोट पडलो उपरांत सकल राखूनाच्या गुंडूक पळोवन हा 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 कन हसून म्हणालो गुंडू ही वयली फलां कितली रुचीक सकली फलां ल्हान आनी तरणे गुंडूक आयकून मस्त बेजार जावन दोळ्यां पुरो दुखायले आनी तें रावचें नाका म्हूण सकाळच टप 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 कनयले घेवसूंक सुरू केले त्या वेळार एक भिरांकूळ वाघ गुर्र 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 कन दास सापेच्या फाटल्यान तावन दिसले वाघान 2 मिनटां दवरचे पयले मांकडाक आनी फालांक पळयले आज आपणाक बरे चावार मेळ्ळे म्हूण चिंतून खुशी जाले वाघाक पळयले चिंटू भियेलो आनी केलेचे पानां आपणाक आड धरली गुंडून वाघाक पळयले तक्षण एक उपाय करून सकाळच न्हंयचे भितर गेलो आनी व्हडल्यान उदक ओडून चावास केलो उदकाच आवाज आयकून वाघान आपले दिश्मांगडा तो पयसका उदका कुशीन घाले चिंटून हे संतर उपयोग करून सीटापाक मुसा करडी मापोन धांवलो सुरक्षीत जाग्यार वचून पावले उपरांत चिंटूक आपली सूख कली जावन दोळ्यां पुरो दुखयले आपणाक कुमो केले बरें इश्टाक हांवें मोस करिना आसलें म्हूण भोगलें आनी गुंटू लागीं वचून बुकसाणें मागलें आनी फुडल्या दिसांनी सगळें वांटून खाता म्हूण बासिलें आमकां हे काणी तोंडाचे न्हीत आमी आमचे लागीं वांटून घेवचे आनी आमच्या इश्टांक केदारय मोस करिनास आमकां गरज आसले तेदा ती आमकां मजा दितात म्हाका हे अवकाश करून दिले सर्वांक देव बरें करूं देव बरो दीस दिवं तुमकां समेस्तांक म्हजें नांव शॉने जॉर्ज सुवारेस म्हजी फिटगस उरपी काणी काणी कांटा आयका म्हज्या काणयेचें नांव बुरवंट कावलो एका गांवांत रूख आसलो त्या रुखार मस्त सुकणीं रावतालीं कवले पारवे नाविलां पुरे कुटुंब जावन रावतालीं थंय इल्लेशें पयसर एक माटा आशिल्लें त्या माटा भितर मस्त गुगी आसताले ते दीस बरो न्हिदताले रात जातले तांचे पक्षीपणां करूंक भायर वताले एक दिसा ते रुखा लागीं पावले आनी सुकणांच्या ल्हान पिलांक लटोवन सकयल घाले आनी त्या दिसा टावन ह्या सुकट्या मोडे त्या गुगी मोडे निश्ठुराय सूट जाली सुकटांनी चिंतले ह्या गुगींक एक बूश शिकयचे आमी आज राती ताचेर जगडकाच्या पूण कावल्यान सांगलें नाका नाका ते बारीकशी उशार ठेवून बारीकशी उशार आमकां तांकां सोलवंक जावचें ना पूण कावल्यान सांगलें नाका नाका ते बारीक आमकां तांकां सोलवंक जावचें ना पूण सुकणीं कांय आयकुना ताणें झगडें केलेंच तर सुकणीं कुड्डी जाली तर सुकणीं लांगडी जाली आनी कावलो म्हणटा हांवें तुमकां पयलेंच सांगलें झगडें करूंक अशें नाका म्हणून आतां हांगा या हांव एक तुमकां उपाय सांगता कवल्यान सुकण्यांच्या कानान कलंगी कुसू 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 मोडले आनी सुकण्यांनी कवल्याक सारसारी मारले तो कवलो उबोन उबोन त्या माटा लागीं गेलो आपयले तेक्या भायर येताय गी आनी घुगऱ्यान सांगलें तूं कालाक हांगाय कवल्यान सांगलें हांव सुकण्यांक पयलेंच सांगलें घुगरे बारीकशे दिवन बारीकशी हुशार झगडें करूंक कशें नाका म्हणून देखून म्हाका ताणें सारसारी मारले आनी म्हाका ते पाट वचूंक बेळ दिसता आनी घुगरे गोड गोड
उठून बोललो आणि म्हणालो, तू काय चिंता करी नका, हंगास माझ्याकडे. कोणी महाराजाकडे हा पलेटा दिसवट कवल्यान सांगले, रे बरें करू गुगऱ्या, म्हणजे म्हाका माट्या बिट्या रावूंक जायना, हेर सुरू कर. एक म्हणजे पटवंटा दिसवटा वेटा त्या कवल्यान तियारा राहून ते रुकार उठ गेली. आणि एक दिसा गुगसण निघताना त्या कवल्यान सुकण्यांक आपयले आनी सांगले, याडा राहून त्या माट्याच्या बागला लागीं दोरा. सुकण्यांनी तशें केले आनी त्या कवल्यान ताचे घश्टिले आनी त्या आडारांक उजोडिलो. पुरा गूग भितर असले भोंवून सुरू केले, अयो अयो आमकां बचाव करा, बचाव करा. कोणी बचाव करूंक येवना. सर गुगी थंयच मेले. ह्या काणयेंतून आमकां 2 दिसां मेळटात. एक गोड गोड उच्चांक बोली नजो, शक्ती प्रास रानवाय उंच, शक्ती किंटा युक्ती मेलू, दे बरें करो. मुझे नाव हॅनविल, हांव पुत्तर फिरगजी सो. मुजी काणी जावन आसा, हलशी गडाव हंकारान फसली. एका गांवांत एक रैत आसलो. त्या रैताक 2 गादे आसले. त्या गाद्यांत तो मीठ आनी कापुसाची कृषी करतलो आनी ते शेराक करूंक ताणें गडाव पोसले. तें गडाव हलशिऱ्यांक गाडी जावन आसले. त्या रैताक शेराक कोसत जाल्यार सदांच न्हय उतरोवसाचे आसले. तशें एक दीस गाडवाच्या पाठीर मीठ धरून शेराक वतलो. तो गडाव जाय जाय म्हणून उदकांत बुडून मिठाचे वजन उणें करतले आनी आपल्या धन्याक मोस करतले. तशें रैताक ताच्या मिठाच्या वावरांत सदांच नश्ट जावन ताणें मिठाच्या गद्यांत मीठ करचें बंद केलें आनी ताच्या आनेका गद्यांत कापुसाची कृषी सुटली. ती अशी एक दीस गाडवाच्या पाठीर कापुसाचे 4 बोरे धरून शाराक गेलो. त्या दीस नेंची लवदाल्याचे दीस आसले. तो त्या गडवाक सोव्या प्रमाणे कापुसाची जडां उणी आसल्यानी ताच्या आनी कापुसाचे बोरे उदकांत बुडयले. तो कापुसाची जडाय सड जावन ताका उदकांत वयरूंक जायनासतना ओलोत गेली आनी आपणाच्या अंकारांनी अलसाय समजली आनी कांय उपाय नासतना बुडून मेली. त्या नंतर रैतान एक दुसरें गडाव मोलान घेतलें. तें गडाव कुशेन आनी मेहनतेन आपल्या धन्याचो कापूस शाराक पावीत करतले आनी ताका लाभ जातले. तशें ताणें परतून मिठाच्या गाद्यान मीठ करचें सुरू केलें आनी तें गाडवाच्या पाठीर धरून शाराक वचून विकतली आनी ताका लाभ जावंक सुरू जालें आनी तो ग्रेस जालो आनी ताच्या गाडवाक बोरें बोरें काम दिवन ताचें पालन पोशण करतलो आनी अशें रैताचें कुटुंब आनी तें गडाव कुशेन जेतली. ह्या काणयेची नीज जावन आसा आनी गुंडी काडल्यार त्या सुगडीन आमी पडटात. तुमी जडां लावंक मात गुंडी काडा. दुसऱ्यां खातीर पडोवंक जाय जाल्यार पडूंक गुंडी काडी नाका. धन्यवाद. मुझे नाव प्रीतल पिंटो. हांव LKGन शिकता. म्हज्या काणयेचें नांव हस्तीची इश्टागात. एका रानांत एक हस्त येताली. ती पळोवंक व्हडली. तिचें पोट येद्दें व्हड पूण तिची शिमटी मात येदिलान.
ती आसल्या रानांत हेर जायत्यो मन जाती जियेताल्यो पूण हस्तीक कोणेय हिश्ट नातल्ले. एक दीस तिणें रुखारूच्या मांकडाक पळयले. हस्त मांकडा सरसीन वचोन मांकडा मांकडा तूं म्हजो हिश्ट जाताय गी म्हणाले. मांकोड म्हणालो तुका मुजे बरी रुखारू डोंके तागी. हस्त बेजारायन ना म्हणाली. मांकोड म्हणालो तर तुका हांवें म्हजो हिश्ट करचें कशें. पयलें वचोन रुखारूचें शिकोन ये म्हणून मांकोड सीदा गेलो. मुखार वेताना एका झरीच्या उदकांत एक टाराव माणको उपेतालो. हस्त माणक्याक पळोवन टाराव माणक्या तूं म्हजो हिश्ट जाताय गे म्हणाली. माणको हस्तीचे बनातेडे पोट पळोवन नासलो आनी म्हणालो तुका मुजे बरी उदकांत उपयोग घेता. हस्त बेजारायन ना म्हणाली. तर सर हांगाची पयलें उदकांत उपयोग शिकोन ये म्हणालो माणको घातान. अशें हस्तीन रानांतल्या दुकरा कडेन खोल्या कडेन पाड्या कडेन सक्कणा कडेन विचारलें पूण हस्तीक कोणेय हिश्ट करोना. हस्त बेजारायन बसून आसतना तिका एक व्हड आवाज आयकलो. पळयतना दुकोर खोलो मांकोड पाडो सक्कडी म्हण जाती खांडी कुचो लागले बरी धांवतात. कितें पळोवचें एक भिरांकोड वाग तांकां डावन नाडटा. हस्त उठोन वागा मुखार रावली. तिच्या लांब सोंडयेन वागाची कोंब दिसताली म्हणटा. तिच्या लांब सोंडयेन वागाक धरून पयस उडयलो. वागाच्या मांड्यार तिचो व्हडलो पाय धरून म्हळें थंय सगळे मुजे हिश्ट थांच्या कोपरे खायले पळय. वागान हस्तीचे पाय धरून म्हळें दया करून म्हाका बक्षी आनी मुखार हांव तुमच्या कोपरेक येना म्हणून वाग धांवलोस. आतां दुकोर कोलो मांकोड पाडो सक्कडी म्हण जाती धांवन आयल्यो आनी हस्तीक पडलून धरून म्हळें आमकां बक्षी आनी मुखार आमी तुजे हिश्ट जाता. ह्या काणयेची नीत आमी कोणायकी हल्क करूं नजो. आमी पयस केली म्हूण सांस फाल्यां आमकां पावतात. देव बरें करूं. आज हांव तुमकां एक काणी सांगता. ही काणी जावन आसा वाग आनी हुंदीर. एक व्हडलें रान आसलें. त्या रानार सबार मनसती जियेताली. वाग तांचो राय जावन आसलो. कोणाक ह्या पायगडीन अशें राखतलो अशें आसता. एक दिसा गांवचे माजार हुंदराक धांवडोन हाडटा आनी कितें धरून खाता म्हणटना वाग तांच्या मुखार प्रत्यक्ष जाता आनी माजराक म्हणटा ये माजरा आत्ताच्या आत्ता हुंदराक सोड नाजाल्यार हांव तुका आत्ताच्या आत्ता जीविशी मारता. माजार भियान गांवाक धांवून वता आनी हुंदीर वागाचो उपकार बावडटा. वागा तुवें म्हजो जीव बचाव केल्याक
हांव आनी तुजो उपकार केदाळे विसराना म्हणटा. मागीर केदाळे विसराना म्हणटा. मागीर केदाळे विसराना म्हणूंक आनी त्या रानाक शिकारेगार पावता आनी शिकारेगाराची दिश वागाचेर पडटा आनी आपले जाळ वागाक उडयता आनी वाग शिरकाता आनी शिकारेगार म्हणटा, वाग कशेंय शिरकालो न्हय. हांव वता हांगा दवरून वता. हांव पाटी वयतना व्हरता म्हूण रानाच्या दुसऱ्या बगलेक चलता. मागीर पाट्येच्या पयले हुंदीर पुरा पळयोन आसता. आपल्या इश्टाक बचाव करीजा म्हूण आपल्या बारीक दांतांनी ते दाळ पिटो पिटो करता. मागीर पिटो पिटो करूंक आनी शिकारेगार पाटी येत आसतना वाग शिकारेगारा मुखार प्रत्यक्ष जाता आनी शिकारेगार गांवाक पाटी धांवून वता. गांवाक पाटी धांवून वचूंक आनी खंयचे शिकारेगारी त्या रानाक येवंक मान करिनात आनी सबार मनजती इश्ट जातात आनी मोगांची येतात. नीत आमची ल्हान बरी करणी आमकां जैताक पायतात. देव बरें करूं. सर्वांक म्हजो प्रणाम. हांव वनवासकर रास. हांव UKG शिकत आसा. हांव वापसा काडला एक काडी. काडी सांग बाय, काडी सांगे ओडली माय. ऐका, एका गावात एक भुरगें आनी आवय आसली. त्या भुरग्याचें नांव राणी. एक दीस राणीक मायच्या घरा वचूंक आशा जाली. राणीन मम्मा कडेन सांगलें, मम्मा आज म्हाका मायच्या घरा वचून जेवून सांगलें. मम्मान सांगलें, जायना पुता परवा या म्हूण सांगलें. राणी तसा दे म्हूण हट केलें. मम्मान सांगलें, जायत पुता म्हूण जागृताय नोस म्हूण सांगलें. राणी खुशयेन भायर गेलें. येतना ताका एक वाग आनी गोरलो मेळ्ळो. ताणें सांगलें, हा 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 आज म्हाका गम्मत जेवंक, हांव तुका खाता म्हूण सांगलें. राणीन सांगलें, राव कोल्या, हांव तुका एक सांगता. हांव मायच्या घरा वचून गम्मत जेवून खावून फाटीं येता. ते जाल्यार तूं म्हाका खा म्हूण सांगलें. कोल्यान आनी वागान जायत उरलें. राणी मुखार गेलें. मायच्या घरा पावतना सांजें जाल्लें. दुसऱ्या दिसा राणी मामाच्या घरा भायर सरतना ताका एक कोड आसलो. कोला आनी वाग राखोड आसा म्हणून. राणी माय कडेन जाल्ली पुरा विशीं सांगली. मायन तोटाक वचून एक व्हडलें दुदयान न्हायली. ताच्या भितरलें मांस काडून ताच्या भितर राणीक बसोन सांगलें. कोणे काल मुनी सांगल्यार गुडू मोठा राय देवयलो वर्साडा म्हूण सांगलें. राणी जायत म्हणून उलोवन गेलें. येतेताना ताका एक कोलो मेळ्ळो. कोलो पयस जावन पडलो. कोल्याची लेंडी गडगडली. कोल्यान धैर्यकान घरी विचारलें, कोण तूं हांगा नवें आयलें, कोण तूं म्हूण विचारलें. राणीन सांगलें, गुडू मोठा राय देवयलो वर्साडा म्हूण सांगलें. पयल्यांत भियेलो कोलो पांय गाडी दिवन धांवलो. राणी मुखार गेलें. येतेताना ताका एक वाग मेळ्ळो. वाग धैर्यान जाल्यार इल्लो भियेलो. वागान विचारलें, कोण तूं हांगा नवें आयलाय, कोण तूं विचारलें. राणीन सांगलें, गुडू मोठा राय देवयलो वर्साडा म्हूण सांगलें. पयल्यांत भियेलो वाग धांवलो. राणी मामाच्या घरा पावलें. ह्या काणयेची नीच कितें म्हळ्यार उपाय करता आसल्यार आमी आपायांतले राखण करून घेवया. देव बरें करूं.
आता हांव रियान्ना तुमचे मुखार श्रीमान जे.एफ. डिसोजा टावर हांचे बंगाराचे चितल पुस्तकांतली सोरी गल्याक दोरी मुल्ली काणी सादर करूंक खुशी उरता. एके हल्लेंत एक कावी आनी तिजो एक पूत जेतली. एकच पूत जाल्ल्यान वयर दोडल्यार कावलो उरीत सकयल दोडल्यार मूय उरीत म्हणल्या बियान बारीस कोंडाट्यान ताका तिणें पोसुल्लें. पोट पाट मारन बोल्ल्या बरी ताका तिणें वाडयल्लें. एक दीस खंय तोणकी पुतान एक मुसुंबी सोरून हाडली. वाटेर हुस्कावन मुक्तिता म्हूण मोन जाल्यारी आपल्या आवयस उगडास दवरून ती मुसुंबी आवयच्या हातान ताणून दिली. आवयक मुसुंबी पळोवन बारी खुशी जाली. खंय तोन हाडली रे पुता ही मुसुंबी म्हूण पुताक पळोवन उमेदीत मुसुंबी सोली लागली. मुसुंबीच्यो बोयो हातान सोडीत पुताच्या तोंडान घालीत ती खावन पडली. मुसुंबी खाता खाता आपले सोरी केल्ले काम सारके म्हूण ताका भोगले. ते एक कडेन ओडली माय आंबे मुसुंबी पुराय विकताली. हांव रावून थोडो वेळ तिजे लागीं उलयलो. ती म्हजे लागीं बरें करून उलयली. तिका कल्याणांतल्या बरी हांवें एक मुसुंबी सोडून म्हज्या बोल्सान घाली. म्हाका मस्त बेज दिसूंक सुरू जालें म्हूण आपली बात दुरी ताज्या आवयक सांगली. खोंडाटाच्या आमालान बरोल्ल्या आवयन पुताक सरपणीक सूख म्हूण म्हळें ना. बागार तूं कितलो बुदवंत आनी हुशार आसाय. कोणेय पळयनातल्या बरी कशें तुवें ती मुसुंबी सोडून हाडली म्हूण पुगारली. आवयची उतरां आयकून पुताक शेंकारे फुटले आनी तो फुडलो. मुखारी अशेंच सोडी करनावे कुमो करतलो म्हूण ताणें निर्धार घेतलो आनी तशेंच सादान करूंक पळयलें. अशे दीस वेता वेता ल्हान वस्तूसून व्हडल्यो व्हडल्यो वस्तू सोडूंक सुरू केल्यो. एका मोदेन रेती एका सावकाराच्या घरा सोडूंक रिगलो. तो गेल्ली वेलगडी सामानांतली म्हूण दिसता सोड शिरकालो आनी ताका जेलाक घालो. तो भुरगो जाल्यार ताका 5 वर्सांची जेल शिक्षा फावो जाल्ली. जेलाक धाडच्या पयलें निती करतान तुका कितेंय तरी सांगूंक आसा की म्हूण निसाडलें. तेन्ना सोरान गंभीरताल्यान म्हाका एक पटी म्हज्या आवयक पळय जाय म्हूण आलो. ताज्या आवयक आपोवन कुदाडलें. आवय आयलीच पुताक पटलून धरून रडूंक लागली. तेन्ना पुतान रागान भरून तिच्या काना घट्ट साबून कुटकोस काडलो. आवय दुखेन किंकराटली आनी रडली. तेन्ना पुतान म्हळें हांवें ल्हानपणारी एक मुसुंबी सोडून हाडल्यार सोडपण बरें न्ही. सोरी करिना जो म्हूण ह्या म्हज्या आवयन बुधबार सांगली ना. बागार म्हाका प्रोत्साह दिलो. म्हाका सोरी बरें म्हूण भोगलें. हांव जावं ह्या स्थितीर पावला तर हिस्स म्हजी आवय कारण म्हूण रडूंक लागलो. तेन्ना पुताचें उतरां आयकून निती करताचें मोन कडलें आनी ताजी शिक्षा माफ केली. ताज्या आवयक बुधबार सांगली आनी त्या दिसांतून पुतान सोरी सोडून कश्ट काम करून एक व्यापार सुरू केलो आनी एक व्हड सावकार जालो. सोरी केदाळय गल्याक दोरी मुल्ली ह्या काणयेद्वारी शिका जाय जाल्लेली साव भुरग्यांनी सूख करतना वडिलांनी तांकां तिडवून बुधबार सांगी जाय. देव बरें करूं. सर्वांक म्हजे प्रणाम. हांव क्लायडा. हांवें सादर करची काणी जावन आसा बुदवंत मासली. एका गांवांत एक मासली पागसो पागी आसलो काय. तो सदांच मासली पागोवंक दर्या तेजेर पावतलो. सदांचे परीस तो दर्या थंय पावलो आनी तांणी ताचें जाल उडयलें आनी दर्या थंडेर बसलो. अजाप म्हणलें बरी ताका जाल भरून मासली मेळटाली. तो संतोशान पेंटेक वता आनी विकता. ताका बरें पयशे मेळटात. पेंटेक वता आनी विकता. ताका बरें पयशे मेळटात. आनी की पाल्या मासली दरीचे
मुल्या इराद्यान इले बारीक आनी नवेंच जाल हान दर्या देगेक पावता आनी ते जाल उदकाक देंवयता आनी राखून रावता. मोतीन ताच्या इतली आशा सागी म्हाका जाय तितले पयशे मेळटात. पूण ताचे जाल ओडतना ताका एकत ल्हान पील मसली मेळटा. ते जाळ उखलतना ते ल्हान पील मसली बोब घालता. हो मामा मामा दयाकन म्हाका सोडटाय गी, हांव उदक ना जाल्यार मोत्ता म्हूण सांगता. धाकटी मसली एक उपाय करता आनी उलयता. दयाकन तूं आज म्हाका सोडटें, हांव वचून म्हज्या सविश्टा मसल्यांक तुजी विशीं सांगता. फाल्यां बंद मसल्यांक हांव आपूण हाडटा. बुदनांतलो पागी ह्या ल्हान मसलेचे उतर आयकता. ह्या पागीक पयशांची आशा इतली लागली गी तो सपनांच पयशांची मिटयो मारता. ल्हान मसली संतोषान उदकाक उडी मारता आनी बारीस वेगान पोल ताच्या इश्टा कडेन पावता आनी पागीच्या हातांतले पयस व्हरता. दुसऱ्या दिसा पागी सकाळी वेगी उरता आनी मसली धरूंक वता. पूण ताचे जाल ओडतना ताका एक मसली मेळना. ल्हान मसली एक फातराच्या इड्याक रावन उरल्या मसली सांगता, हसता आनी जाप दिता. मोगाच्या पागी मनशा चड आशा केदींच बरी न्ही. पागी बेजारायेन दुकान पाटी ताच्या घरा वेता. ह्या काणयेचो सार जावन आसा. आमकां कश्ट येताना आमी आमचे बुदवंतकाय उपाय करीच्यो. उपाय आसा अपाय सुकयता. देव बरें करूं. मुझे नाव सारा पिंटो. मुझे कान्याचें नाव संसेजो तामासो. एका रानांत एक सोबीत धवो सुंच आसलो. आपूण सोरूप सोबीत म्हणून ताका बारीस गर्व आसले. तेणे पाशा जावच्या मनजाती कांनी जीवदाळेंक कितें तमाश करची ताची सवय. दिवडा मामा तुका पायस नानू. रेवेंत आनी कितें चिंत तुजी आंगोण सरती मू. चे तुजी आवाज पळयतना म्हाका बिरमो दिसता म्हणून हांसून तमाशा करतलो. आनी इल्ले मुखार येताना सोंचो अस्तीक पळोवन म्हणालो, तुजे पाय व्हडलो, कोंबे बरी, कान तोटप्या बरी, सोंडी पेरमारी बरी, पोट ओगोळी मंजण्ण बरी, दांत दाडया बरी, म्हजे बरी जोरान धांवन पळया कितलो मजा आसता म्हणून हांसून सोंचो तमाशा करतलो. हे पुरा पळयल्या संसेचे माय म्हणाली, तशे पुरा सांगनो जोपुता. हेरांक तमाशा करची बरी सवय न्ही, ती पाड सवय. ह्या रानांत मनजाती पुरा तुजी भाव आनी बहीण आसल्या बरी म्हणून मायन ताच्या बुधबाळ सांगली. पेल काडसाचो मायन सगळे काय आयकता. दुसऱ्या दिसा सोंचो उडोवन येताना ताका आस्वल मेळ्ळो आनी सोंचो आस्वलाक म्हणालो, तूं काळ्यांकसो कापरी, तुजो ताळो कितलो कर्कश म्हणून हांसून कळांक लागलो. दीस वेताना सोंसेचो तामासो सडत पेतालो. असो तामासो सोंसूंक जाय नासतना आस्वलांनी आसता ताका
बुचकेचे म्हणून निर्धार केली. एका दिसा मैदानांत चंचापून कितलो सोबीत आसा म्हणून आंग पांग गुण पळयतना आस्वलांनी हस्त त्याच्या लक्षार गेली. चंचो उडोवन धांवता म्हणटाना आस्वलान खाबा करतना धरले आनी म्हणले, तूं सट्टाची तामाशिका नाचते, आतां तामाशिका नाच पळया म्हणून ताच्या मुठींत घट्ट धरून म्हणटाना जसं धम्मके आसा तिशीन अस्त म्हणाली, आंगवडे ताची कडी करता. अस्वलान चंचाक बिजान तिशीन उडयले आनी अस्तीन त्याच्या सोंड्येंत गिरगीर कन गिरदितल्या बरी उडोवन सोडले. दामाया म्हजो जीव काडी नाकाच ती मामा आनी मुखार कोणा की तामक असना ती सूक जाली म्हणून रडोन म्हणलो सोंचो. आनी तशे वाटेके आतां विक्की दाव म्हणून अस्तीन ताका सकयल सोडले. सोंचो धांवलो आनी मुखार तो कन्नाकी तामाशे करीत नाचलो. न्हीद आमी एरांक तामाशे करीन वचो, रेटल्यान गांव रावू दिजे. कित्या म्हळ्यार एक जिवीक आपणाची विशेशता आसा. देव बरें करूं. काणी सांग काणी सांगे व्हडली माय. काणी सांग काणी सांगे व्हडली माय.